म्हजे मुखार आसा सगळ्यांचेच आवडीचो आनी फामाद श्री सिल्वा मॅन ऑफ 1000 फेसीस डॅडी बाब ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेजोल्युशन ड्राफ्ट करून आमचे आमदारां लागीं दिल्या ती सरकारा लागीं ते फुडले असेंब्लीनी घालून मांडून पास करपाक पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक आमच्या भुरग्यांक. तर तुजेर हाचें मत कितें? करेक्ट, गरजेचें भुरग्यांक इस्कॉलांनी शिकोवपाचें. कित्याक आमी भुरगेपणांतना आमी फकत रोमीच उलयल्यात, रोमीन बरयल्यात कित्याक सगळें मिसां जातात रोमींतलें. पयलीं जाताली ती आमचे हेणें मिसां जाताली ती आमगेली लातीन आनी ती मिसां आमी हे करता. हांव देखून हें करतालो ते हजूदार करतालो आनी रोमी शिवाय आमी कांयच आयकोना. म्हाका आतां हांव 90 वर्सां भितर चल्लां. हांव रोमींतल्यान वयर चल्लां, रोमींतल्यान इतलो फामाद जाला. कित्याक रोमी आमची भाशा रोगतांतली आवयच्या पोटांतली भाशा एक नाकारप म्हणजे सारकें जायना. सो सरकाराक कितें मागता ही आमकां इक्वल हें दिवचो. आमी मराठीचेर येना न्हू ती कायदे म्हणजे कायद्यान मराठी गोंयचे न्हू तरूय आमी दोगोयच्यो भाशो एकठांय करून आमकां दिल्यार जाता. पूण आमकां हो दर्जो दिवपाक जाय सरकारान आनी असेंब्लीन तुमी घालपाक केला ते सगळीं आमची एमएलएनी सगळ्यांनी मानून घेवची आनी ते एक दर्जो दिवचो म्हणून म्हजें मागणें. देव बरें करूं. बाब सिटी सिल्वा, थँक्यू व्हेरी मच.